हांगासरली मंगेशीच्या गांवची 10 वर्सां जाली गाडी चला हांगाच आमी कोण करता हांगसर आनी आज आमी काय सुद्दां जाली आमचे हे पळय कितें म्हणून हां सांगलेले पहिले आमकां सांगना फक्त ते सायडीन सांगून गेल्ले ते अशें हें करप ना आनी आमी स्वता अशें आमी भाड्याचो दिनाशिल्ले आमीच चलयताली स्वता अशी पूण बाकीचे पळय लोक आसा हांगासर एसटी म्हणून एसटीक आतां गव्हर्मेंट कितें म्हणटा की एसटीकूच प्रत्येक गोश्ट एसटीक आमी जनरल पूण आमकां कांयच फॅसिलिटी ना आमची भुरगीं इतली शिकून कांय सर्वीस ना एक एडमिशन मेळटलें जाल्यार तुमी फक्त पर्संटेज मागता पर्संटेज आसून आमकां एडमिशन मेळना फॉर्म भरपाक खंय गेले जाल्यार एसटी पयलीं विचारता ते एसटी जाल्यार तुमकां पयशे कमी ना जाल्यार तुमकां पयशे चड हो खंयचो कायदो आमी शिकून करून आमी अशें रस्त्यार बसचें पडटा आमकां आमी रस्त्यार पोट भरता न्ही तरी सुद्दां आमच्या पोटान कित्याक गाडी येवूं जाय आमी कितें हांगा बिल्डींग बांदूना ना कितें कन्स्ट्रक्शन करूना फक्त हें पळय अशें करून इतलीं 20 वर्सां जालीं आमी इतलें अशेंच करून आसा कोणें सांगचें की अशेंच हेंच आसा कन्स्ट्रक्शन करूना एटलिस्ट पायप सुद्दां लावूना आमी आमकां आनीक कांय ना आमी शिकून सुद्दां आमकां कांय सर्वीस ना कांय ना पयशे आसल्यार सर्वीस मेळटा आनी आमदारा कडेन गेल्यार आमदार म्हणटा की आज यो फाल्यां यो फक्त तांकां मत जाय तेन्ना ते 4 फावटी आमच्या घरा कडेन येता पंच आतां पंच ना